बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक वो तुमचे सगळे आसो. बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी पुनर्जीवनपणाची खबर जेजूची आयकता आनी आयज करीत भाशेन जेजू शुभ वर्तमानांत आमकां परत नव्यान जल्म घेवंक आमकां उगडास करता. उदकान आनी आत्म्यान नवेपण आमच्या जिवितांत येवंक आनी भाशेन पातकी स्वयंपाक आमी मरून नवें जिवीत आमी जिवंक आमकां उस्कायता. हेंच मनान धरून आयज आमकां जेजूचीच कृपा मागुया. उदकान आनी आत्म्यान आमकां नवें जिवीत मेळूंक आनी भेटेक फावो त्या मनान तयारी करूंक आमचीच पातकां आमी ओळखून घेवया. जेजू, बापान आपले व्हडे काकुळतीन तुज्या सांगाता आमकां पुनर्जीवंत केली आनी स्वर्गांत बसयली. तर आमची चिंतनां संवसारी वस्तूंतावन सारकींच मेकळीं कर आनी आमची काळजां सर्गींच्या ओत्रेकांनी भर. सोमया काकुतकर. जेजू, नवी मनशां जावन आमी तुजो उपकार घेतला. तर आमच्या खोट्या वंदावण्यांचेर जैत व्हरून सोत उलोवंक, नीत पाळूंक, एकामेकाक मानान आनी मोगान लेखूंक आमकां कृपा दी आनी असो तुजो उपकार आमचे सगळे पोळ सोडून दी. क्रिस्ता काकुतकर. मोगाळ सोडवणारा पवित्र आत्म्याचे कृपेन दिसान दीस अदीक निर्मोळ जावन आमचें नवें जिवीत तुज्या एकवटान बापा मुखार एक दिन वाचण्याचें बलिदान जावं दी. सोमया काकुतकर. सर करिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया. देवा, आमच्या तारुका पवित्र स्नाना वरवीं मनशांक नवो जल्म दिवन आमचें क्रिस्ती कुटूंब तूं वाडयत आसाय आनी पास परबेच्या समारंभांत आम्हा समेस्तांक तुज्या जिवान अदीक भरताय. असो तुजो मोग तूं आमकां भावार्थान चाकूंक दिताय. ह्या भावार्था प्रमाणें चलूंक आनी तुजें देवीक मोगाचें जिवीत आमचे भितर जतनायेन सांबाळूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याचें एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रूक आनी जुआवांक सोडल्या उपरांत ते आपल्या जोम्याशी गेले आनी महायाज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी तांकां सांगलोलें तितलें ताणें तांकां कळीत केलें. ते आयकले उपरांत सगल्यांनी बाराबोर आपलो ताळो देवाक उबारून म्हणलें, सर्वेस्परा, स्वर्ग, पृथ्वी, सोमदीर आनी तांचे भितर आसा तितलेंय तुवें रोचलाय.
आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या बापा तुज्या सेवका दाविदाच्या तोंडीन तुवें म्हणलाय, राष्ट्रां कित्याक चाळवतात, कित्याक ह्यो पोरजो बेश्ट्यो गुणगुणटात कुणकुणटात, प्रितोमेचे राजा उपरासतात, सर्वेस्पराचेर आनी ताणें मागलोल्याचेर कुंवर गुडमेळ करतात. कोरेंज, हेरोद आनी पोंस पिलात राष्ट्रा आनी इस्रायलाचे पोरजे बराबर एकठांय जावन जेजूचेर तुवें मागलोल्या सेवकाचेर आड ह्या शारांत गुडमेळ केलो. आनी अशें जें तुजे पोदवेन आनी जाणवायेन घडचें म्हूण थारायलोलें तें ताणें शाती पावयलें. आनी आतां सर्वेस्परा तांच्यो धोमकावण्यो तूं पळय आनी काळजीदारपणान तुजो निरोप परगटूंक तुज्या सेवकांक निर्मी. आनी तुज्या पवित्र सेवका जेजूचे नांवेन पिडा काडून उडोवंक आनी ओचोऱ्या आनी कुणा करूंक तुजी पोदवी दाखय. अशें मागणें कोत्ताना ती जमलोली ती स्वात हाल्ली, ती सोगली पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी कालचीरपणान देवाचें उतर परगटूंक लागली. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब सर्वेस्पराक जोय. जबाब सर्वेस्पराक जोय. राष्ट्रां कित्याक चाळवतात, कित्याक ह्यो पोरजो बेश्ट्यो गुणगुणटात कुणकुणटात, प्रितुमेचे राजा उपरासतात, सर्वेस्पराचेर आनी ताणें मागलोल्याचेर कुंवर गुडमेळ करतात. येयात रे, आमचेर घाल्ल्यो सांखळी तोडुया, ताचे जू मोडून उडोवया. जबाब सर्वेस्पराक जोय. स्वर्गार बसून आसा तो तांकां हांसता, सर्वेस्पर तांच्यो केडण्यो करता. मागीर रागाबोरीत जावन तो तांकां उलयता, ताचो क्रोध पेट्टा आनी ते कामतात. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. जबाब सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगट्टलो. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसाक जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दितलो. शेकांचेक सगली प्रितूम तुजे आधीन कोत्तलो. लोखंडाचे बेटकाटेन तूं तांची पदवी मोडटलोय. कुंभाराच्या मोडक्या भाशेन तांची पोत कोत्तलोय. जबाब सर्वेस्पराक जोय. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जिवंत जाल्ल्यांत म्हणटोच सर्गींच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे ओत्रेक. तूंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सुवाळो पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फारिसेवांच्या पक्षांतलो शुदेवाचो एकलो मुखेली निकोदेम नांवाचो कोण एकलो मनीस आसलो. तो एकदां रातचो जेजूशी आयलो. ताणें जेजूक म्हणलें, गुरुजी, तूं देवा कडसून आयलोलो शास्त्री म्हूण आमी जाणव.
कित्याक आपणा सवें देव ना जाल्यार तूं करताय तसल्यो खुणा कोणूच करूंक शकना. जेजून ताका परतीपाड केलो. हांव तुका सोच सांगतां, वयर जावन जल्मल्या बगर कोणाच्यान देवाचें राज पडोवंक जायना. निकोदेमान ताका म्हणलें, म्हातारो जालोलो मनीस कसो म्हूण जल्मतलो? ताणें आनीक एक फावट आपले आवयच्या कुसव्यान भितर सरूंक जायत आनी जल्मूंक जायत. जेजून परतीपाड केलो. हांव तुका सोच सांगतां, उदका आनी आत्म्यांतावन जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक शकना. जे मासा रोगतावन जल्मता तें मासा रगत, तें मास रगत, आनी जें आत्म्यांतावन जल्मता तें आत्मो. नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय ते उशिल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंय तावन येता वो खंय वेता तें तूं नकळय. जो कोण आत्म्यांतावन जल्मला ताचें सवें तशें घडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. बाबा भयणीनो, जॉर्ज फोरमॅन ह्या नांवाचो एक फांकी हेवी वेट चॅम्पियन असलो बॉक्सिंग खेळपी असलो. तो पवित्र पुस्तकाच्यो ज्यो क्लासी बायबल कोर्सीस असले तातूंत मिसळ आसलो. तांकां थंय वचून तो आपली आत्मीक वाड करूंक चिंतालो आनी मातसो फाटीं आसलो. एक दीस अशीच ताची गेम जाल्या उपरांत तो ड्रेसींग रुमान बसून आपल्या तकली हातान धरून बडोव घालून आसलो तेन्ना ताका गमता की ताच्या कपलार एक काट पडलेलो बॉक्सिंग खेळटना आनी रगत ताचें कपलांतल्यान व्हांवून हातान पडलें आनी हातांतल्यान पांयाचेर ताचे पडलें. आनी ते घडयेक ताका एक सिद्ध जालें की जेजू हेच भाशेन कश्टवलो आसतलो. ताचें रगत तकलेचेर, हातांचेर, पांयाचेर आनी तो घडी ताणें आख्खेंच जिवीत आपणाचें जेजूक भेटयलें. ताचे बरोबर आसलेले समजलें की हो तकलेन आल्लो आसतलो. ताका ते हॉस्पिटलान एक्सरे काडून घेवन गेले, पूण ताणें सांगलें म्हजें जिवीत बदलना जाल्यार हांव जेजूक एके भाशेन भेटलां. आनी तेन्नाच्यान ताचें जिवीत तो म्हणटा बदल्लें. आयज जेजू उगडास करता तो उदकान आनी पवित्र उदकान आनी आत्म्यान परत जल्मूंक जाय. वॉटर सिग्निफायज प्युरिफिकेशन आनी स्पिरीट सिग्निफायज ट्रान्सफॉर्मेशन अशें आमी म्हणटा. ह्या दिसांनी आमी जाणा परत परत आमकां टीव्हीचेर मोबायलाचेर एडवर्टीजमेंट येता आमचे हात धुवंक कोरोना वायरस हाका लागून हात धुवंक नितळसाण दवरून उदक नितळसाण हाडटा आनी नितळसाण हाडून एके भाशेन नवें जिवीत आमकां दिता. तेच बरोबर आत्म्यान जेजू म्हणटा आमी ट्रान्सफॉर्म जावंक जाय. म्हणल्यार नवेंपण आमच्या जिवितान आत्म्या वरवीं येवंक जाय. ह्यो दोनूय वस्तू गरजेच्यो. उदकान तशें आत्म्यान आमकां नितळसाण म्हणल्यार भायली तशी भितरली नितळसाण आमकां दिवं. पयल्या वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन जमीन पर्यंत आल्ली. मागण्या वरवीं आमच्यांनी एके भाशेन सर्ग आलो येता म्हणल्यार देव आमच्या मागण्यांक कान दिता. आयज जायते आमी मागता ह्या कोरोना वायरसाक लागून कश्टावतल्या भावा भयणां पासत मागीत रावंक थांबनासतना आनी एके भाशेन आमचो ताळो स्वर्गार पावोवंक गरज. तेच बरोबर जेजू म्हणटा तेन्ना आत्म्यान आनी उदकान आनी आत्म्यान नवें जिवीत आमकां मेळोवंक आमकां आमच्याच जिवितान भितर सरून खंय 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 खंय
जायते ह्या दिसांनी जायतो वेळ आमकां मेळटा भितरूच आसा म्हणटच पूण कांय फावटी हो वेळ वगडावन बेश्टोच वता फुडें थंय आमची बदलणी येवंक जाय थंय नवेपण आमच्या जिवितांत येवंक जाय आनी हे भशेन आनीकूय जायत्यो घडीतां आसतलीं आमचें नवेपण दिसूंक जाय हेंच करूंक जेजू आयज आमकां मागता पुनर्जीवन जेजू आमकां दर एकल्याक आदार आनी कृपा फावो करूं देवी आमची बेटो घाता आमची काळजां तातून घालता आमची मोनां तूं कोरपिता स्विकार करून प्रार्थना मागता गोवा उंडो म्हज्या बाबा कडेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर परिदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या देवा पवित्र स्नानान तुजी भुरगीं जावन तुका आमचो बाप म्हूण ओळखूंक आनी मोगान पाचारूंक आमी पावल्या अशें आमचें जिवीत सारकें नवें जालां तर ह्या देण्या खातीर तुका दिनवासून आमी हें बलिदान ओपोवन दिता तें तूं दयेन मानून घे आनी तुका आमच्या मोगाळ बापा तुज्या सासणाच्या सुखांत भोगूंक आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आमचीं काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळे आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली सासणाच्या जिविताक जल्मलोलीं उजवाडाचीं भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावडत्यांक उगडलीं दारां सर्गीचीं आमा पातक्यांक ताच्या मोरणांतली सडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता देखून पासकांच्या संतसाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 भगवानचो सर्वेस्वर तूं सर्ग्यांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराची नांवी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें
तुमी समेस घेयात आनी आमचें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कावज. नव्यानी सासणीक कोराराची हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबरताचो गोठ परगटुया. सोनिया जेजू, तुजें मरण आमी समरमताव, तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टाव, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करताव आनी अजिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळे यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरसोळीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. करीत भाशेन सगळ्या संवसाराक वायरसाक लागून सोंसतल्या बाबा भयणाची काकूत कर. किनियांक कितलोच लोक ह्या देशांत बुट्टेक सांपडलेलो आसा. ह्या किनियेच्या लोकांक पासत आमी मागता. आमच्याच गांवांत जी कोण जाणटीं आसा, पिडेस्त आसा, तांचोय आमी उगडास करता. समेस्तांची तूं दया कर. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती भाग्योन दरदूत आनी सर्व काणी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सर्वंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायचो आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शरीर संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी.
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. मेल्ल्यांतलो जिवन जाल्लो क्रिस्त आनीक मरोना मरणाक ह्या मुखार ताचेर पदवी ना सर्वेस्पराक जय. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, जे तुज्या पास्का वरवीं तुज्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें आनी सासणाचेर सोडवणेच्या मार्गार तुवें आमकां घालें. ह्या मार्गार तुज्या मोगाची देणी दिसान दीस चड आमकां फावो जावं. तांच्या आदारान तुवें आमकां दिल्लें नवें जिवीत आमच्या काळजांनी वाडत वचूं आनी जेजू बरोबर सासणाच्या पास्कांच्या उतरां व्हरत्या संतोशाक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. सर देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. की 6 Mornatlo shivo salo zoi soi, fonatlo Jesus solo soi soi. Mornatlo shivo salo soi soi, fonatlo Jesus solo soi soi. Rakono korpa fona hachi. Shipayanso galpaharo zoiti vontan konadait zoton korun moria hachi fona darak laifahator sorbolistan konbon kori. Mornatlo shivo salo zoi zoi, fonatlo Jesus solo zoi zoi. Mornatlo shivo